बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, देव जावन आसा आमचो उजवाड आनी तारूक. आयज संवसारांत जायती उदरगत जाल्या, पूण मनीस देवाक विसरून संवसारी वस्तूचो गुलाम जाला. आपल्याक मोगान रोजतल्या देवाक सोडून मनीस संवसारी जायत गेला. आयचो विशय भावार्था उद्देशी संवसारी कुड्डेपण पयस करुया. हो विशय देवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां आपयता. बागयोंत फ्रांसीस शावियराचे मोजोतीन संवसार दाखयता त्यो काळुकाच्यो वाडो सोडून भावार्थाक थीर रावूंक आनी देव जिवितांत वाडूंक ह्या मिसा पेटेंत आमकां कृपा मागुया. बाबा भयणीनो, दर एकल्याक आमकां बागयोन फ्रांसीस शावियरा भाशेन मिसांव दिल्लें आसा आनी मिसांव आमी पाळटना भावार्थाची मनशां जावंक आनी ओत्मीक आनी हेर दुसरें कुड्डेपण पयस करूंक आमकां आपयता. भावार्थ जावन आसा देवाचेंच एक देणें आनी देवूच आमच्या काळजांनी तें कोचोवन घालता. ह्या भावार्थाची मनशां आमी जावंक जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान साक्षी दिवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमचे स्पसत आमी मागुया. आनी कांय पावटी आमी चुकल्या देखून देवाचेर आनी एकामेकाचेर आड गेल्या देखून देवाचे आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर्बा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बळें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दुर्तांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या जेजू, आमचे सोडवणे खातीर तुज्या मोगाची अगणीत पदवी दाखोवंक ये. आमच्या पातकांक लागून खूब खूब संकश्टांक आमी सांपडटा. तांतली आमकां निवार आनी तूंच दयाळ सोडवणारा आमची सोडवण कर. जो देवा बापा सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्बेस्पोर देव अशें म्हणटा. थोड्याच कालान भोव थोड्या कालान लेबानॉन सुफोल जावंक पावचो ना दिसता आनी सुफोल गांव
एक झाडाचो मोलो जावंक पावचो ना काय? त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावलेंतलीं आनी कालोखांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सवे ओदीक संतोस्तलो. सोगल्याबून दुर्बोलतीं इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सवे कुशालकायेन उल्हास सोडटली. कित्याक जुलुमदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नपयत जातली आनी वायट करूंक तयार आसलेल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार करतात तीं आनी दारवट्या लागीं बसून न्हीद करूंक वेता ताका फासाक घालता तीं आनी आडगां नाडगां सांगून न्हीद मनशाचो कोटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्याचो देव, अब्राहमाचो सोरवंडार म्हणटा. आतां आनीक जाकोबाक लॉस भोगची ना, ताचें तोंड होलदुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव ती वाखाणटली आनी इस्रायलाच्या देवाचे बिरांतीन ती चलतली. तेतना वांकडे तिकडे वाटेन चलतात तीं जानवायेच्या मार्गार चलोवंक लागतलीं आनी गुणगुणतल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावंदी. सर्वेस्पोर म्हजो उसवाड तोच म्हजो तारूक. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजो उसवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोर म्हजो उसवाड तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उसवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पोराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पोराची घटसाण चाकून बगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावून रावूंक. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उसवाड तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पोराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पोराचेर विस्वास दवर, थीर राव, खालीज गोड दवर आनी सर्वेस्पोराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उसवाड तोच म्हजो तारूक. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. सोमी आपले बोल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. आनी तो घरा पावतच ते कुड्डे ताजे शर्शी आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें,
हे म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी स्वत मानतात. तांणी म्हणलें, होय सायबा. तेन्ना तांच्या दोल्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था प्रमाणें तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले. आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हे कोणाकूच गमोव नाकात. पूण ते गेले आनी ते आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबाडता उद्देशी संवसारीक कुड्डेपण पयस करुया ह्या विशयाचेर बाबडीनो आयज आमी ल्हानसो नियाळ करता. ल्हान भुरगें आसलें आनी शाळेंतूच आसतना ताची इत्सा जाली आपूण एक व्हड जातूच नर्स जातलें. आनी आवयक एक दीस वचून ते सांगता, मामी, आय वॉन्ट टू बिकम अ नर्स. आनी मामी ताका म्हणटा, पडे तूं ल्हान आसा, व्हड जावंक जाय, शिकूंक जाय, तें सोपोन तुजें मागीर दवर, आतां तूं शाळेंत शिकताय. पूण हें भुरगें आपलो जो इच्छा आसली, ही आवड आसली ती सोडून दिना. आपली SSC जातूच 12वी करूंक वेता आनी उपरांत नर्सिंग कॉलेजीन ते वांटो घेता. बाबडीनो, शिकून बरें नर्स जातले, समाजाची सेवा करतले, हें ताचें सपन आसता. कांय पावटी इस्कॉलान कॉलेजीन पर्यान कोणाकूय तर पडलो कितेंय जालें तें पयलें धांवून वेता तांकां इलाज फावो करपाक. आनी हें ताच्या सैमांतूच आसलेलें असलें दिसून येता. आनी जेन्ना ताचें नर्सींग सोंपता तेन्ना ते नर्स जाता तेन्ना व्हडे कुशालकायेन हॉस्पिटलान भरती करता आनी दोतोर आनी हेर दुसरे नर्सींग सांगात दिता. आनी अशें आसतना थोडे दीस जाल्या उपरांत कुशालकायेन जिवीत जियेता. अकस्मात ताका एक दीस दोतोर आपल्या बरोबर हॉस्पिटलांत ऑपरेशन थिएटरान आपयता. आनी कसलें ऑपरेशन? कोणाचें तरी गर्भपाट करपाक, एबॉर्शन करपाक. आनी असल्या वातावरणांत ताचें मन घुस्पता. हांव ल्हानसान बरें करूंक वावुरतालीं आनी असलें म्हजें सपन आसलें आनी ह्या सपनांत एक असलें गरीबूय आशिल्ल्यान काम सोडीत तर काम आनीक मेळचें ना. अशें समजून बाबडीनो हें चेडूं चिंतेस्त जाता. एक निर्णय ताणें घेवंक पडटा. एके वाटेन आपलें काम आनी असलें वायट करप, सांगात दिवप ताका कशेंच मानना. पूण दुसरे वाटेन जाल्यार ताका नर्स जावची कशी आसली ही ताची आवड वेता. आनी अशें आसतना एक निर्णय घेता तें आनी निर्णय घेता, हांव काम सोडटलीं आनी काम सोडून दिता. जरी तो निराश जाता थोडे दीस उपरांत ताका आनी एका हॉस्पिटलान काम मेळटा आनी तूंय आपलें काम बरे तरेन करून असल्या वावराक तें सांगात दिता. आनी हे असलें वायट करपाचें सोडून दिवचो निर्णय घेतलेलो तो दुसरें काम तें करून नर्स कशी कुशाल जियेता. बाबडीनो, आयचो विशय आमकां उगडास करता. संवसारीक कुड्डेपण जायते पावटी आमच्या मनांत येता आनी ह्या खातीर कांय पावटी वायटाक आमी सांगात दिता. हे चेडवान नर्स जावन वायटाक सांगात दिवचे बदलेक आपलें काम पर्यंत सोडून दुसरें काम धरून बरें सांगात दिलो.
ओत्मीक भावार्थाचे नदरेन ताणें पळयलें आनी संवसारी हें मन वो कुड्डेपण आसलें तें सोडून दिलें. आयचे पयले वाचपूय आमकांच असलें कितें तरी सांगता. इजायस प्रवादाच्या पुस्तकालें वाचप तें देव आपली पदवी दाखयतलो म्हणटा. आनी देव आपली पदवी दाखयता जेन्ना लेबना पोरी म्हणटा तो तुवें सुंदर तुमकां करतलो. बेरी मनशां आसा थंय तांकां इजायस प्रवाद्या वरवीं सांगता तांकां आयकुशें करतलो. जी कोण कुड्डी आसा जांकां नदर ना तांकां असल्या कुड्डेपणांतली काडून नवी नदर दितलो. जी कोण त्रास कश्टान जियेता तांकां म्हणटा त्रास कश्टांतली काडून तांकां सुरक्षीत करतलो. जी कोण गुणगुणटा वो कोण जिवीत बदलो ना तांकां म्हणटा उदीक करून आपूण ओचोरिया मिलाग्री करून तांचे दोळे उगडटलो, तांकां समाधान करतलो. हे भाशेन इजायस प्रवादी एक बाकीत करता, प्रॉफेसी करता. शुभ वर्तमानान बाबडीन आमी आयकलां दोग कुड्ड्यांची खबर. जेजू तांचो भावार्थ तपासता. कांय पावटी आमच्याय जिवितान असले त्रास कश्ट येता तेन्ना आमी मागता ते मेळना तेन्ना आमी निराशी जाता. पूण कांय पावटी देव आमचो भावार्थ तपासता आनी भावार्थ तपासल्या उपरांत ताच्या भावार्थाचें फळ, ह्या कुड्ड्याच्या भावार्थाचें फळ तांकां नवी नदर मेळटा. कांय पावटी थोडो वेळ काडून देवाचो वेळ ओळखूंक आमकां गरजेचें. आमचो वेळ घडये एक जायत, देवाचो वेळ घडये दुसरो जायत. आनी ह्या खातीर भावार्थाचें फळ कशें तांणी तकस करून रावलेल्या खातीर देव तांकां तांच्या भावार्थाचें फळ नवी नदर तांकां फावो करता. कोणाक परगडटल्या वो कोणाक परगडपाची आमकां दिल्ली आसा ती जबाबदारी आमी भावार्थाचे नदरेन करूंक बाबडीन फावो. इजायस प्रवादी बाकीत करता तें शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू वरवीं दाखोवप जाता. आयज आमच्या जिविताक संवसारीक कुड्डेपण आमी कशें सोडून दितले हांव गाय. पयले सुवातेर दर एकल्याक आमकां गोवाय कशी आपयल्या. वी आर कॉल्ड टू बी विटनसीस. आनी गोवाय कशें आपयल्या तेन्ना कांय पावटी आमचें जिवीत दुसरे भाशेन जाता. आमच्या मागण्याच्या जिविताचेर विसर पडटा. कांय पावटी आळसाय भितर सरता. कांय पावटी आमचें पवित्र जिवीत आसा तें अपवित्र जाता. आनी हे भाशेन गोवाय दिवचे सुवातेर हें कुड्डेपण, संवसारीक कुड्डेपण आमच्या भितर सरता. आमकां गोवाय जावंक आपयल्यात. दुसरें बाबडीनो आमकां शांती विस्तारपी जावंक आपयल्यात. पूण कांय पावटी रागाक लागून, उचामळाक लागून वायट उतरां आमची जाता, वायट करण्यो आमच्यो जाता. आनी शांतीची मनशां जावचे सुवातेर हें असलें कुड्डेपण भितर सरून शांती बिगडटा. आयज संवसारीक कुड्डेपण सोडून शांत आमी जावंक आमकां आपोवणें. तिसरे सुवातेर बाबा बंडो आमकां मोगाचें जिवीत जिवंक आपयल्या. संवसारीक कुड्डेपण सोडून मोगाचें जिवीत जिवंक आमकां आपयल्या जाल्यार कांय पावटी दुसऱ्याच्यो खबरो करून, तांचें नांव इबाडून, फोटींगपणाक गोवायकी दिवन, दुसऱ्याचें पाड घालून हे भाशेन संवसारीक कुड्डेपण आमचे भितर सरलां. दर एकल्याक आमकां मोगाचें जिवीत आमी जिवंक आमकां आपोवणें. तेच भाशेन बाबडीनो आमकां सृश्टी सांबाळपाक हेंवूय आमकां आपोवणें. आमी जायते पावटी सृश्टीचो इबाड करून कुड्डेपण आमचेर आयलां. उदरगतीच्या नांवान निसणटण थोडे पावटी केलां. सृश्टी सांबाळूंक आमचे दोळे धांपल्यात. असल्या वेळार संवसारीक कुड्डेपण सोडून सृश्टीचे राखणदार कशें आमकां जावंक आपयल्या. जायते पावटी आमचे समारंभ जाता, जायते कडेन आमचो बर्थडे, जायते कडेन आमची एनिवर्सरी. असल्या वेळार एक झाड रोवप, एक उगडास कसो धरप, जायते आमच्यांनी करूं येता. असलें कुड्डेपण सोडून आमकां भावार्थाचे नदरेन जियेतली मनशां जावंक आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचें आनी जेजूचें आमकां आपोवणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर ताच्याय जिवितान एक पावटी असलें कुड्डेपण कशें आयलें. पूण भाग्यवंत फ्रांसीस इनास ते लॉयलाचे उदोरी संवसारी जिवीत आनी सासणीक जिवीत हाचो फरक दाखोवन ताका परत ताणें सर्गीच्या जिविताक आपोवन व्हेलो. आयज बाबडीनो होच भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आमकांय हीच देख दिता.
दर एकल्याक आमकां असलें संवसारीक कुड्डेपण सोडून ओत्मीक नदर भावार्थाची नदर घेवन जिवंक आपयता. आमकांच हो प्रश्न करुया, आमचें मन आयतें आसा काय, आमचें काळीज आयतें आसा काय? आमकां ही भावार्थाची नदर मागून घेवंक आमचें मन काळीज उक्तें दवरुया. आनी तेन्नाच भाग्यवान फ्रांसिसाचे गूण आमी आपणावन आमी असलें कुड्डेपण पयस करून भावार्था उद्देशी आमकां सासणीक नदर मागुया. सगळीं उबी रावया. देव आमचो मोगाळ बाप, ताका आमचो हुस्को. ह्या वेळार आमी कांय मागणी आमची बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संवसारी मोण सोडून देवाचे उतरापण मोडें जियोंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी सगल्यांची उदरगत आनी मनीसपणाचे हक राखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमी दर एकल्यान संवसारी कुड्डेपण सोडून फकत देव दितली खुशालकाय आपणाक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. जिवितान कोस्ट पिडा येता तेन्ना देवाचेर आमचो बावाड थीर दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्यो खासगी गरजो देवा मुखार दवरुया. बसुर्गीच्या बापा, कांय आमची मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यांत आमी पुर्ती जाल्यात तूं ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोशा बाबा बडी नो मोशा तुमचे बलिदान सोरपोल विदा देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रार्थुया. दोयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन
आमच्या सोर गोरजांनी काकलोतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबार होया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयरशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकड्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण ससूक वेचे आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितीमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा, सिमा आमच्या साय गोळी बापा आनी सगळे यज्ञीक वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखान वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजलीत मुकामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मता, भाग्योन फ्रांसीस सेवियर आनी सरकारांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच Jesu वरवीं, त्याच Jesu सांगाता, त्याच Jesu थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका, सासणाच्या सासना. संवसारीक कुड्डेपण सोडून बावडताची नदर दर एकल्याक आमकां जेजून आपल्या शिसांक शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशन उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरून दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
भयणीनो, जीव जेजूक आमी ह्या वेळार जेवला. जोण एकल्याक आमकां कुरपेन तो भरता. दिसा दुसपट्ट्या कोश्ट्या उपद्रांक फुडो करूंक आमकां धीर आनी गोठाय तो दिता. दिनवास शिमोनान उपकारी काळजान ओगेपणान ताका आमी दिनवासूया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुठांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सुर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उमलेल्या फादर ओलावो कायडो ताका आनी नेरुलच्या आमच्या फिरगोसकारांक आनी ह्या सोह बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गांवांत पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातली. ही मिसां आमच्या डायोसिजींतली दर एक फिरगोस समोर उमतली. 3:30चे मीस आमच्या डायोसिजींतली खातीं डायसिजन बॉडीज समोर उमतली. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा, थंय तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. सोत्राय दवरची. आयज 3:30चे मीस आमच्या 2 प्रांताचो डिवायन मसी मुवमेंट भेटयता म्हणटूच ह्या मिसाची आत्मीक सुरवात 3 वरांचेर गायन करून देवी काकलुतीच्या तेर्सांतल्यान जातली. आयज 12:15 तामील भाशेन मीस आसतले. डिसेंबराचे 10 तारखेर 10 डिसेंबर कार्डिनल ऑस्वर्ल्ड ग्रेशियस दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन हांगासर मीस समोर उमतलो. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पुदुदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच वाचतालें. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून घुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुज्यो खासगी गोरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाटी पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव. आमेन. Ra
बाबा भयणीनो